Press conference आसा the jumping of 8 MLAs of Congress to the BJP. आज तुम्ही जाणा आसले हांवें एक 2 मिनट पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले की आमकां तेन्नाच इंटिमेट जातलें की बाबा आमचे 7 ते 8 MLA वयतले म्हणून एंड हांवें ते कॉन्फरन्स घेवन सगळ्यांक एक्सपोज केलो. सो म्हाका पार्टी प्रेसिडेंट शोकोज नोटीस धाडलेले ऑन बेसीस ऑफ वॉट यू हॅव टेकन द प्रेस कॉन्फरन्स. आयज हांव पार्टी प्रेसिडेंटाक सांगपाक पळयता की आयज 8 MLA गेला हां आनी तुजे कडेन कॅपेसिटी नासले टू होल्ड एट MLAs. If you don't have any control on your MLAs, then you have to resign. You have to step down. Please give chance to somebody else if you can't run the office of Congress. As this conference लागून तुवें म्हाका शोकोज नोटीस जाले आनी ऑन दॅट बेसीस ऑफ शोकोज नोटीस आय हॅव रिजायन फ्रॉम द पार्टी पोस्ट. आज हांव तुका सांगपाक लागता की आज तुवें रिजायन करपाक जाय बिकॉज यू आर नॉट कॅपेबल. मिस्टर अमित पाटकर, यू हॅव टू रिजायन, यू हॅव टू स्टेप डावन. आज तुमचे कडेन MLA असले पळय, इफ इट इज अ काँग्रेस MLA, तो तुम्ही तांकां केन्ना बँगलोर धाडटा, केन्ना दिल्ली धाडटा, केन्ना चेन्नई धाडटा. सो पब्लिकाचे मॅन्डेटाचे तुम्ही फकाणां उडोवपाक लागला. आज पब्लिकान तुमकां मॅन्डेट दिले कितें बी जावन तुम्ही ऑपोजिशन रावन एक ऑपोजिशन फायट करपाक शकताले. आयज कोण आज तुम्ही 4 महिने पयलीं तुम्ही व्हडले उलयताले की BJPन अशें केलां, BJPन तशें केलां, BJPन वाट लायला, इकॉनॉमिकची वाट लायला. आज तांकां तेच BJPन वचून आज तुम्ही कितें म्हणपाक पळयता पब्लिकाक. आज पब्लिकाचे तुम्ही विश्वासघात केला. आज तुम्ही गेला, तुम्ही म्हणटा की डेव्हलपमेंट. अरे डेव्हलपमेंट तुम्ही MLA जावन बी डेव्हलपमेंट करपाक शकता. तुमचे कडेन एक वील आसपाक जाय बाबा ना हांव पब्लिकाक लागून करतलो म्हणून. एक 2 महिने पयलीं आमचो लोकल MLA व्हडलो उलयता की आयज BJP वन ऑफ द वर्स्ट PM. सॉरी टू से दॅट. आज होम मिनिस्टर सारको इकॉनॉमिक काबार केला, कम्युनल रायट्स करता, दॅट कम्युनल पार्टी. आज तोच MLA आज BJPचे गुण गाता आनी सांगता इज द वन ऑफ द बेस्ट PM, वन ऑफ द बेस्ट होम मिनिस्टर. तुमकां लज आसा रे? तुमकां पब्लिकान निवडून दिला, पब्लिकाचे काम करा. पार्टीन रावनूच काम करपाक जायना. तुमकां पावर ग्रीड आसा, तुमकां पावर जाय, तुमकां पयशे जाय. यू हॅव टू मेक मनी. तुमकां पब्लिकाक लागून तुम्ही वचूना, तुमकां पयशाक लागून तुम्ही गेला. तुम्ही म्हणटा अनकंडिशनल गेला. आय चॅलेंज 8 MLA की तुम्ही अनकंडिशनल गेला जाल्यार प्रूफ करून दाखया म्हणून. नाजाल्यार आमी प्रूफ करून दाखयता तुमकां खंयसून कितें ऑफर आयला तुमकां. कोण पार्टी सोडून असंच वचना. तुमकां कितें तरी मेळना म्हणून तुम्ही गेला. आज पब्लिकाक तुम्ही विश्वासघात केला मरे. आज 11 MLA ऑफ काँग्रेस. वी हॅव अ नायस ऑपोजिशन, वी कॅन फायट. पण तुम्ही कांयच पब्लिकाचे कांयच धरून आज कितें म्हणून काँग्रेस कितें म्हणून पब्लिकाचे फुडें वयतले बाबा ना हे फाटी आमकां वोट दिया म्हणून. Congress is finished, Mr. Amit Patkar. Congress is finished. You have to step down. Tell your high command also come and see what is going in GPCC. सगळे हँड इन ग्लोव्ज आसा. हांवें पळयला त्या ऑफिसाक, हांव ऑफिसाक वन ऑफ द बेरा हांवें पळयला कितें चल्ला त्या ऑफिसाक. आमी तुका खबर नासलें की तुजे 8 MLA वयतले म्हणून तुवें पयलीं स्टेप कित्याक घेवना. आमी कितें एक कार्यकर्ता धाडटो फरंट ऑर्गनायझेशन एक उलयता जाल्यार तुमी डायरेक्ट शो करून धाडटा. आयज कोणाक धाडटले तुमी? आयज तुका कोण शो करून नोटीस धाडटलो? बिकॉज यू डोंट हॅव कंट्रोल ऑन युअर MLAs. द डे दे गॉट इलेक्टेड देर वॉज अ पोस्टिंग ऑफ द MLAs फ्रॉम BJP सायड. BJPची कांयच मिस्टेक ना. म्हाजे कडेन पयशे उडयतलो म्हणल्यार घेवपी तांकां लज आसपाक जाय. लिव्हिंग अ पार्टी, पब्लिकाचे मॅन्डेट तुम्ही विश्वासघात केला. आज हांव सांगता MLA बाबा तू इतले दीस ऑपोजिशन करतलो, आज कोणाचो ऑपोजिशन करतलो? कोणाचो ऑपोजिशन करतलो? कोणाचो ऑपोजिशन करतलो हांव पळयता. तू डेव्हलपमेंटार आयला मरे पळयता. आमकां वन ऑफ द कोल इज द बिगस्ट हर्डल इन वास्को. You have to stop this. तुवें आमकां प्रॉमिस केलें नजी वन्स वी कम टू द पावर एंड वी इलेक्टेड एज MLA हांव पयलीं कोल बंद करतलो. आज हांव पळोवपाक हांव संकल्पाक सांगता की बाबा तू फुडें सर आनी कोल बंद कर. हांव तुजे वांगड आसतलो.
If not, I'll be your opposition for Murmagaon Taluka. I'll be the only opposition for the BJP all candidate. आणि हांव करून दाखयतलो. पब्लिकाक ग्रांटेड घेना का पब्लीक विटला तुमचे कडसून दोन्ही पार्टीक विटला. वो पैशाच्या हितून हे करता आणि तुम्ही पावराक लागून हे करता. सो पब्लिकान अंडरस्टँड जाला की हे पार्टी काँग्रेसीक भायर मारपा जाय, काँग्रेसीक आनी विश्वास करपाचे ना. पण जेन्युन आसा पळय ते फक्त कार्यकर्ता. जेन्युन आसा फक्त कार्यकर्ता. अदर MLAs आर ऑल डर्टी माइंड. ते फाल्यां 3 उरला ते बी केन्ना वयतले खबर ना अलॉंग विथ अमित पाटकर. See, I'm telling you, Amit Patkar knows that. Amit Patkar in hand in gloves with the BJP. He's just sitting there like an idol. अरे तू day one डे जम्प केलं तुवें कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स घेवं ना? So that means you know everything. The situation is around you. तुवें सगळे पळयला आणि तू ओगी आसा. You are not fit. You should not run the GPC's office. You should step down. हांव पब्लिका कडेन सॉरी मागता. आमी पर्सनली तुमचे कडेन आयले काँग्रेसीक लागून. हे पार्टी ना सॉरी टू से फॉर द काँग्रेस पार्टी. वी आर नॉट विथ यू बिकॉज पीपल आर फेड अप विथ काँग्रेस एंड BJP. BJP इज स्पॉइलिंग द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. डेमोक्रेसी म्हणजे कांयच उरूं ना. फक्त भिरान आसा. आयज इकॉनॉमिकूय आसा, आयज एम्प्लॉयमेंटूय आसा, आयज कम्युनल रायट जाता, मॉब लिंचिंग जाता, रिलिजनल इश्यू जाता. कोणाक पडूना. फक्त MLA MP पडला ते कितें आमी खंयचे पार्टीन वचपाचे आयज, खंयची पार्टी करपाची आमी. सो तेका लागून पब्लिकान चिंतला की हे पार्टी ना काँग्रेस इनाफ इज इनाफ. काँग्रेसाचे पार्टी पब्लीक उरचे ना गोंयची पब्लीक बिकॉज गोवा वॉज फॉर द काँग्रेस. But now, public is not for Congress of Goa. Thank you. तू आता खंयच्या हितून वयता पार्टीन? Party, as a social worker, I will work for the public. Party, wait and watch. तू काँग्रेसान रिजाइन दिले? Resign you? 2 months before I have resigned. They accepted? Huh? They have not accepted. That is their duty. So you may go in Congress also. Sorry. काँग्रेसीन वचपाक उरला कितें आमचे आज? नजीर भाई थोडे वर्सां पयलीं यू हॅड कॉन्टेस्टेड फ्रॉम मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी एज एन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. आयज खंय तरी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसीचो कोण लिडर ना. यू डू यू वॉन्ट टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू कॉन्टेस्ट अगेन इन केस डेव्हलपमेंट्स डोंट हॅपन? Not with the Congress. That is sure. Not with the Congress. So you not Congress? As a independent or other regional party or national party, I will, but not Congress because we are fed up. आम्ही स्लॉग केला, आम्ही हार्ड वर्क केला, आम्ही जाणा आम्ही किती लोकांकडे किती रिक्वेस्ट केले ते. आयज कितें म्हणून तोंड घेवन आम्ही लोकांकडे वयतले एज अ काँग्रेस. अरे एक 4 महिने पयलीं आम्ही काँग्रेसीचो फ्लॅग घेवन नाचताले, आयज BJPचे फ्लॅग घेवन नाचपाचे. हा कितें तरी एथीक आसपाक जाय रे. कितें तरी बाबा MLA आसा तू 5 वर्सां बस आणि पब्लिकाक लागून काम करणार. पब्लिकाक लागून झगड. पब्लीक पोर्टल आणा इज अ ग्रेट लिडर. हा एटलिस्ट कांय जायना आमकां लागून झगडटा. तू डेव्हलपमेंटाक लागून तू BJP वयता आणि तुझे 25 वर्सांची सर्व्हिस ऑफ काँग्रेस तू सडनली हिंगा वयता. हांव फक्त एकूच MLAक सांगना, हांव 8 MLAक सांगता आणि तेजे पयलीं गेला. आणि तुम्ही जाणा आयज BJP इज टोटल विथ द काँग्रेस लिडर. BJP cannot run the government. They have shown because they have taken all the Congress into the Congress and त्यांका कॅबिनेट मिनिस्टर त्यांका दिला. As maximum BJP कोण मिनिस्टर असतात ते काँग्रेसीचे असतात. They know to run the government but BJP don't know to run the government. त्याका लागून ते कोणते करून सगळ्या गेम हाडला. So you are saying it is not BJP's fault? No, I'm telling you, it's not a BJP fault. म्हाका पैशाचे ग्रीड असलं जाल्यार माझे फुडे कितले बी उडोवन दी, हांव घेवचो ना. बिकॉज म्हाका पब्लिकान मॅन्डेट दिला. हांव पब्लिकाक लागून काम करतलो. पब्लिकान तुका BJPन वचपाक लागून वोट दिवं ना. बट ऑपोजिशनान जायते फावट कामां जायना म्हणटात ते MLA. कोण सांगता? MLA जर कमेंटिंग MLA knows the way how to work. Anything can be possible. Anything can be possible. अशें ना की आमकां गव्हर्मेंटीन रावन करपा जाय. ओके तुका जाय आसलें तूं राव आनी बरे पासून
गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट करून काम करून घे आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी करना जाल्यार गव्हर्नमेंट तूं पब्लिकाक रस्त्याचेर हाड मरे पब्लीक टॉक्स आनी एक फाटी पब्लीक रस्त्याचेर आयल्यार व्हडलेचे व्हडले गव्हर्नमेंटान आयकपाकूच जाय. आज सगळे लोक बोवाळ मारता काँग्रेस हॅज नो फ्युचर. यू अग्री विथ दॅट? I agree, 100% we agree. 100%. So ताकाच लागून हांव पर्सनली रिक्वेस्ट करता. But GPCC president Amit Patkar is claiming that both seats he will win Lok Sabha. All the best for him. Huh? What do you say? I'll say all the best for him. Nothing else. नजीर खान तूं मायनॉरिटी हक्क गोवाचो चेअरमॅन आसलो बिकॉज यू टूक अ प्रेस कॉन्फरन्स एक्सपोज्ड तुका शोकॉस नोटीस धाडली. सो वॉट इज युअर मेसेज टू द काँग्रेस पार्टी टुडे? Now Congress have to realize that what I have taken the conference and come through. So Congress have to realize that the Karyakarta front organization knows everything what is going in Congress house. From top leader to down leader, they are just scared. They are least bothered about the public, least bothered about the Goa. They want the power, they want the money. Ice. कोणाक देवाकडे कितें मागपाक जाय जाल्यार दे शूड नॉट गो टू द टेम्पल दर्गा और चर्च. दे शूड गो टू दिगंबर कामत. ही गॉट अ डायरेक्ट लिंक विथ द गॉड and he will clarify whether to take this step or not to take a step. He's a God man. Please, पब्लीक हांव रिक्वेस्ट करता तुमी केन्ना बी देवा कडेन वयता जाल्यार पयलीं दिगंबर काकाक रिक्वेस्ट करा की बाबा अशें हांव करपाक पळयता. सो ही वील गिव द सजेशन. थँक्यू. हे जे सगळें आहेत घडला दिस इज नॉट काल कशें घडलं. टू लास्ट 7 months सारखं वयताले की घडामोडी चालवल्या. वाय वॉज काँग्रेस सायड करता कित्याक खातीर काँग्रेस कित्याक सायड करता फाटले भुरगे अशें तुका दिसता? ते आमकां कळ्ळें म्हणून आमी ते एक्सपोज केले न्हू हेका आमचे पार्टीक. पूण काँग्रेसान कांयच तरी स्टेप घेवंक ना तूं एक्सपोज करून सुद्दां तेजेर कांय कितें? स्टेप ना तेन्ना डे वन जे स्टेप घेता जाल्यार कांय जावचें नासलें. ताका नाका आहलें जावपाक न्हू. अरे तुम्ही कितें म्हणटा 5 जाणांक सोडून दिला आनी 6 जाणांक तुमी चेन्नई व्हरता दिल्ली व्हरता. दॅट मिन्स यू नो दॅट 5 हॅव ऑलरेडी गॉन. नजीर तेजेर एक्शन कित्याक घेवना तेंच्यांनी? one thing I am asking you, you are demanding that GPCC president should resign. One. Step down, yeah. Secondly, you are claiming that the other 3 also are likely to go. 100%. And third, you are saying that all of them were involved, hand in gloves, Yeah. for this moment. Correct, correct. 100%. म्हणजे मग तुका दिसता तेंच्या हे जे गेल्या तेंच्यांनी लोकांची जी मेंटेन आसा तेका कितें पब्लिकान फुडें सरपाक जाय. पब्लिकान ताका दाखोवपाक जाय की तुमी आमचे मॅन्डेटा वांगडा फकाणां केला. पब्लिकाक तुमी फॉर ग्रांटेड घेतला. पब्लीक शूड कम ऑन द रोड. आनी एक एमएलए एक इलेक्शन केला न्हू नेक्स्ट टायम गोंयान हे वस्तू जावचें ना. तुम्ही बी किती मुवमेंट करतले? विल यू गो अँड एजिटेट इन फ्रंट ऑफ द MLA's हाऊसेस और एनीथिंग? नो दॅट इज द चिपनेस. तांकां ओपोजिशन आसपाक जाय आनी फॉर द MLA ओपोजिशन आसून दाखोवपाक जाय बाबा तुमी खंय मिस्टेक केला तें. जी एज्युकेशन पब्लिकाक घेवन पब्लिकाचो टायम वेस्ट करून दॅट इज नॉट अ करेक्ट वे. वॉट इज बाबा तेजे एवरी प्रोजेक्ट तुवें कितें पब्लिकाक एजेंडा दिलो पळय तेजेर हांव ओपन करतलो. बाबा तुवें सांगलेलें कोल नाका, तुवें सांगलेलें एम्प्लॉयमेंट जाय, तुवें सांगलेलें आमकां हायवे जाय, तुवें सांगलेलें आमकां बरे बरे हॉस्पिटल जाय. ते करता जाल्यार पळोवपाक जाय न्हू. तेजेर एवरी टायम हांव टॉपीक हाडटलो आनी तो फुलफील करता जाल्यार पळोवपाक जाय. So if he fulfills the conditions, then you are वॉन्ट with him. फुलफील ना ही वॉन्ट फुलफील. आयज फुलफील जाल्यार न्हू आयज आमच्यो वास्तू लायक अ स्काय स्क्रॅपर आसपाचें. इट्स अ पोर्ट टावन. फ्रॉम लास्ट 40 years आयज पर्यंत खंयचो जाय म्हणटा जावन तो NCP जावं MGP जावं काँग्रेस जावं BJP जावं वास्को इज बीन निग्लेक्टेड. वास्को म्हणजे एक कितें दुश्ट लागता. वास्को कांयच बरें जायना. आयज वास्को पळय तूं पळोवपाक गेल्यार वास्को फ्रॉम 1st to 10th देर इज अ मार्केट. फ्रॉम आफ्टर 10 देर इज अ डेट. आज वास्कोचे पब्लीक मडगांव वयता पणजे वयता. वास्कोन रेव्हेन्यू जनरेट जायना. आमची रेव्हेन्यू जनरेट केन्ना जाता? सप्ताह टायमार आमी फक्त पळयतात सप्ताह कितले स्पेस आसा खंय स्पेस करून दिवपा. इतले दीस तो सिग्नेचर हाऊस घाण जाल्ल्या आनी सप्ताह दिसा इतले क्लीन जाले. ब्युटिफिकेशन आतां नर्सरी घातला तेजेर बी इन्कम. पारेकराचें सपन तसोच उरलो. पूण ओपोज करतलो कोण आता? हांव करतलो. आमी आमची टीम करतले. वास्कोकार ओपोज करतले आनी वास्कोकार MLA दाखयतले की तुमी फक्त एश्युरन्स दिता
कामाक कांय जायना. Do you think this election procedure is आता election advocate करतात? एक जाय सोपाटा जाल्ले इलेक्शनाचे. तेका लागून एकूच आसा, पब्लीक कॅन चेंज एवरीथींग. आणि कांयच ना, पब्लीक कॅन चेंज एवरीथींग. दिस इज डिपेंड ऑन पब्लीक फुडें सरून पब्लीक वसायकार आयला न्हू, एक MLA लायसन्स केला न्हू, सगळे सिस्टमॅटीक जातलो.